नमस्कार. पळय प्रुडंट खबरो. सुभाष वेलिंगकार सगळ्या गोवा प्रांत संघाच्या स्वयंसेवकांबरोबर परत मुखेल संघात आयलो म्हणून कांयच हरकत ना. ताचे स्वागतच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बंडखोरांक उघड आमंत्रण. लोकशाही खोटयाळात सल्लागार समितीची बसका नासतना अधिवेशन आपयलां म्हणून राणेन सरकाराची काढली खरडपट्टी. विरोधक काडटले म्हादय आनी बारबंदीचो प्रस्न. अलायन्स करूंक कोणा म्हऱ्यांत वचचें ना. कोणी आयले जाल्यार पळोवया. स्किमी गरजेच्यो पूण परमनंट आसूंक जायना. आपाचो एल्वीस उलयलो खेडोना. बँक एम्प्लॉईज युनियनाचो मंगळारा ऑल इंडिया बँक स्ट्रायक. पब्लीक सेक्टर बँकाच्या संभाव्य खासगीकरणाक विरोध. लोक सरकारी स्किमी घेनात म्हूण बँकर्सांक हुस्को. फोंड्या 891 लिकर आउटलेटांतले 421 सुप्रीम कोर्टाची पडू येता बडी. मामलेदाराचो रिपोर्ट तयार. 12 लिकर ट्रेडर्सांक नोटीशी. 12चे बोर्ड उखल्ले. आणि UBA बास्केटबॉल लिगांत मुंबय आणि पुणे उंचेले सुवातेर. बरेपैकी खेळ. सुभाष वेलिंगकार सगळे गोवा प्रांत संघाच्या स्वयंसेवकांबरोबर परत मुखेल संघात आयलो म्हणून कांयच हरकत ना. ताचे स्वागतच आसा अशी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान घेतल्या. एका दृश्टीन संघाड बंड करून वेगळो प्रांत स्थापन केल्ल्या स्वयंसेवकांक दिल्लें हें उघड आमंत्रणच. गोवा प्रांतानय आयतारा बसका घेवन गोवा प्रांत विसर्जनाचें शिनाल दिल्लें. त्या फाटभुंयेर प्रुडंटान गोंयचे संघचालक नाना बेहरे कडेन संपर्क साधलो. तुम्ही वेलकम करणार. स्वागत सगळ्या स्वयंसेवकांचं स्वागत आहे. सगळ्या स्वयंसेवकांचं स्वागत आहे. तुम्ही त्यांना कुठली पद वगैरे देणार परत? ते बघू, येऊ दे आधी, शाखेवर येऊ दे, त्यांना काम करू दे, मग बघू पद द्यायची की नाही ते. आता काही सांगता येणार नाही. याची दखल नाही घेतली जाणार नागपूरला वगैरे? नाही, दखलीचा काही प्रश्न नाही ना. स्वागत आहे सगळ्या स्वयंसेवक संघात, सगळ्या स्वयंसेवकांचं स्वागत आहे. दखल बिखल म्हणजे काय ते तसं काय नसतं. ही प्रतिक्रिया नैसर्गिक झाली. प्रेस कॉन्फरन्स साधारणपणे याच विकान घेतलंय किंवा नेक्स्ट वीक, आणि मर्ज करपाच्या दिशेन वाटचाल चालू होता डिरेक्शन. पण ज्या कार्यकर्त्यांनी सुमारे 4,000 संघ सोडिल्लो आणि भायर सरिल्ले, त्या सगळ्यांक विश्वासान घेऊनच हे जे कितें आसा तें करप. आणि म्हणून ताच्या खातीर चड दीस वतात. तरेतरेच्या लेवलचेर मिटिंग्यो घेवच्यो, बैठको घेवच्यो पडटा. तांचे कितें म्हणणें आसा कार्यकर्त्यांचे तें आयकून घेवचें पडटा आणि हळूहळू तें प्रोसीड करचें पडटा. एकदम जायना तें. संघ इतलो इन्फॉर्मल आसा संघाचें काम की कागदोपत्री, निरोपा निरोपी, रिपोर्ट बी असलें कांय ना. हांगाच्यान आमी भायर सरले, हांगा आमी भितर सरतले, इतलें दॅट्स ऑल. इन्फॉर्मल हें तें फॉर्मालिटी कांय नासता ताची. आणि पदां घेवपाची ना ताजेर आमचें कांय म्हणणें ना. कळ्ळें? म्हणजे पदाची लालसा आमच्या पैकी कोणाकूच ना आणि आमचें कांय म्हणणें ना ताजेर. संघान काम कशें आसता, संघान जो काम करता ताका पद मेळटा. पदां रिझर्वड नसतात कायमची कोणा खातीर. जे योग्य दिसता त्या प्रमाणे ताची नियुक्ती जाता, अशें आसता संघान. ती नॅचरल प्रक्रिया, ती जातली. ताचे बद्दल कोणाक येना. नोबडी इज बॉदर्ड. पण तुम्ही ती बंडखोरी करून पक्षाच्या म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचो सदांच संघ फाटून रावता त्याच्या अगेन्स्ट वावुरले बीन म्हणून तशें कितें आसा बीन? ना, आमी बंडखोरी करू ना. आमी तत्वाच्या बाजून उबे रावले. संघान जी कितें तत्वां शिकयलीं पळय आमकां, त्याच तत्वांचो पाठपुरावो आमी केलो. आणि तो पाठपुरावो करपाक आड जेन्ना आयले काही जाण, यंत्रणा संघाची, कोंकण प्रांताची, त्या वेळाचेर ती आमी कुशीक उडयली. कित्याक आमकां तत्वाशी तडजोड करपाची नाशिल्ली. दडपण सहन करून हें करपाचें नाशिल्लें आमकां. म्हणून आमी भायर सरले. तो आपतधर्म आशिल्लो. ते कायमचें केल्लें ऑपरेशन नाशिल्लें तें.
त्यामुळे निवडणुकीपर्यंत आम्ही भायर सरतलो अशें सांगिल्लें न्ही पयलींच आमी. निवडणुकीपर्यंतूच भायर आसतले आनी मागीर परत आशिल्लो तशें संघान वतले म्हणून त्या डिसिशन सगळ्यांत म्हाका. कामकाज सल्लागार समितीची बसक घेनासतनाच सरकारान अधिवेशन आपयलां. लोकशाही खुटयाळाक लावन कारभार चल्ला म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणेन सरकाराचेर फोग काडलो. मंगळारा एका दिसाचें विधानसभा अधिवेशन जाता. राज्यपालाच्या अभिभाशणान अधिवेशन सुरू जातलें. विरोधकांनी म्हादय केशींत ASG नाटकणीक उबो रावंक केंद्रान घेतिल्ली हरकत आनी हायवे बार बंदीचो विशय काडपाची तयारी केल्या. There has been no notice of seeing how long the assembly is going to be or so, and there has been no business advisory committee meeting, so that we can sit together and discuss. So this is something, use of democracy for one's own selfish interest is not a good thing. We are not very happy about it. We cannot misuse the democratic rights given to us. Yes, most of the members are away because we need a notice. If there is anything urgent, say like a war or something like that, call the assembly immediately by telegram. Inform the members wherever they are to come immediately. This is just a constitutional requirement you are doing. You could have done it, given us 25 days to give questions and things like that. We would have had a full-fledged assembly session, if at all. But perhaps they don't want to face the assembly. विरोधक विधानसभेत हायवे बार बंदी आणि म्हादय केशीचो आदवोगाद ASG आत्माराम नाडकर्णीचो विशय काडटले. So the one issue which comes with a deadline is the alcohol. Well, that's a Supreme Court decision. The present government should have sent representation there. Not only that, there is the Madai issue also. Yeah, I will raise the bar license issue definitely. But if you're not allowed to, then how will you do that? See, there is any other business of the house, soon after the assembly address. If they don't allow us, I'll go inside this well. Yeah. वाळपय शिवायच्या पुतळ्याचो वाद आणि विश्वजीत कृष्णराव राणेचेर मात राणेन मिडियान विचारूनय उतर काडले ना. I don't want to comment on these issues when we need to do so many things, whether a statue or whether whatever is standing against me. I don't want to say anything because let it not be a political issue. पुणेटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि विजय चेतन गांवस. खंयच्याच परिस्थितीत आम आदमी पार्टी खंयच्याच पार्टी बरोबर अलायन्स करपाक वचची ना. मात कोणूय अलायन्स करूंक आयलो जाल्यार पळोवया अशें आपाचो CM उमेदवार एल्विस गोम्स प्रुडंटाच्या हेडोनात उलयला. स्किमी गरजेच्यो, मात त्यो परमनंट आसपाक जायना. त्यो फक्त सीड कॅपिटल म्हूण वापरपाक मेळूंक जाय. गोंयांत जितले सायलंट वोटर्स आसात ते आपाचे, तांकां आनी पर्याय नाशिल्लो म्हूण एल्विस सांगता. स्किमी आणि मतां हांची गणित कितें? हे जे चल्लां हें चलून आयलां. थोडो प्रमाण म्हणपाक शकता हांव की संवय जाल्ली आसा. ओके, पूण म्हाका दिसता की सोशल जस्टीस कॉज जें जर फुलफील जातलें जाल्यार मे बी फॉर सम टायम स्किमीची गरज आसा. फॉर सम टायम. हांव म्हणना की सामकें परमनंट स्किमीचेरूच लोकांक अवलंबून दवरपाचें आनी तांकां सामकें डिपेंडंट करपाचें. आम आदमी पार्टी बिलीव्स की लोकांक फ्री करपाक जाय. लोकांक आपले भितर कितें आसा, टॅलंट आसा ती यूज करून यू हॅव टू डू सम प्रोडक्टीव बेज प्रोवायड करपाक जाय. बेज प्रोवायड, इट इज सम सॉर्ट ऑफ सीड कॅपिटल. आज पयलेच खेपेक सायलंट वोटाचेर चड उलोवप जाता की बरेचशे लोक सायलंट गेले, कोण उलयत ना म्हणून. सेकंडली यूथ सेगमेंट, 40% सुमार जो यूथ सेगमेंट आसा बिटवीन 18 to maybe 40 धरून. This youth largely has come because silent voter, if he has remained silent, ते एकच कारणा खातीर कोणाची कटकटी नाका, तुमचेय नाका. हांवें वोट मारला, हांव जाणा कोणाक वोट मारला तो वोट आम आदमी गायला.
लोकां मुखार जो ऑल्टरनेटीव आशिल्लो तो फक्त एक म्हणल्यार काँग्रेस, आम आदमी. BJP इज द इनकम्बंट पार्टी. चेंज जर हाडटलो जाल्यार लोकां मुखार काँग्रेस आनी आम आदमी. पोस्ट पोल सिनारियो भितर तुमी हे अलायन्साचे जे गणित आसता ताजे कडेन कशें पळयता? आमी अलायन्स करपाक वयचे ना. ओके, आमी कोणा कडेन अलायन्स करपाचे आमी जे पयलीं सांगलां तें अजुनूय आमी सांगता. आमी ह्या पक्षां कडेन अलायन्स करपाचे ना म्हणून पयलीं सांगलां. आमी ते हितून चेंज जावचे ना. आमी सिट्युएशन पळयतले. आमी खंयचेय रोलाक तयार आसा. वी आर होपफूल दॅट वी वील बी एबल टू फॉल. इन द इव्हेंट की आमचे कडेन आमकां जर जायना, आमचे कडेन जायना, वी आर रेडी टू प्ले द रोल ऑफ द ऑपोजिशन. प्रश्न हो आसता की जर तुमी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जाले जाल्यार कितें करतले? जाल्यार सुद्दां आमी सिट्युएशन पळयतले. आमी अलायन्स करपाचे भानगड्यान पडचे ना. तुमची एक दुसरी पार्टी ती मागीर MGP आसूं किंवा इंडिपेंडंट्स आसूं किंवा काँग्रेस आसूं येवन तुमी जर एक कडेन आयले जाल्यार सरकार जाता. एक एंटी BJP सरकार जाता जे तुमचे सुरवातीसान प्लॅन आशिल्लें. तुमी करचे ना. आमी करचे ना. आमी कोणा कडेन वयचेच ना. सो इवन इफ यू आर अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यू विल सिट इन द आमी कोणा कडेन ऑपोजिशन. वयचे ना. आनी कोणी आयले जाल्यार तुमचे मरे कोणूय आयलो जाल्यार मागीर पळोवया. बट यू आर रेडी टू सिट इन ऑपोजिशन इवन इफ यू बिकम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी. बँक एम्प्लॉईज युनियनांनी मंगळारा 28 फेब्रुवाराक ऑल इंडिया बँक स्ट्रायक जाहीर केला. पब्लीक सेक्टर बँकांचे खाजगीकरण जायत म्हूण हो स्ट्रायक. तांकां सरकार तांच्या कामकाजांत चड मेतेर जाल्लो नाका. इतले मजगतीं सरकाराच्यो स्किमी चडशे गोंयकार घेवंक सोदनात. प्रधानमंत्री रोजगार योजनेक तर खंय बँकांक सापूच कमी रिस्पॉन्स म्हूण पणजे बँकर्सांचे बसकेंत हुस्को उक्तायलो. All nationalized banks are going on one-day strike tomorrow, and the strike we are going because of the hardships being faced by the people due to demonetization. So we are demanding that all the restrictions imposed due to demonetization should be withdrawn. Restrictions on withdrawal of money should be immediately withdrawn. ATMs should start functioning. ATMs should start functioning. Now what we find is that government, instead of attacking the NPAs, there are large number of people who have taken huge amount of loans from nationalized banks running into lakhs of crores of rupees. Instead of government attacking those people who have looted the bank and recovery of those huge amount of money, the government is after the poor people and troubling the people who have their hard-earned money in the banks. So what we are demanding is that the government should make willful default a criminal offence. They should immediately arrest all those who willfully default in repayment of loans. बँक ऑफिसरांची रिव्ह्यू मीटिंग सोमारा पणजे जाली. सरकाराच्या स्किमीचेर बसकेन चर्चा जाली. चडशे गोंयकार सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव घेवंक सोदनात म्हूण बसकेन विशय आयलो. प्रधानमंत्री रोजगार स्किमीक सुद्दां खंय लोकांचो जाय तसो रिस्पॉन्स ना. बसकेक आयुष मंत्री श्रीपाद नायकूय आशिल्लो. आमचो प्रयत्न आसता की प्रत्येक सामान्य मनशा पर्यंत ही जी स्किम्स आहा ताचे बेनिफीट हे सामान्य मनशाक मेळचे. एसटीक मेळचे, SCक मेळचे, डावनटाउन जे आसात तांकां मेळचे, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक मेळचे. अशे पद्दतीन ह्या मिटिंगेक रिव्ह्यू जाता. सगळ्यांनी इम्प्लिमेंटेशन केलां पण जे आमकां एक अपेक्षा आशिल्ली अप टू द मार्क जावना. त्यामुळे तांकां ह्या संदर्भात सांगपाक तांचे हेतून कितें तुमी करूना, कितें केलां हें तांकां सांगपाक मेळटा. त्यामुळे फुडल्या क्वॉर्टराक ते इल्लेशें प्रोग्रेस येयलो असो वाटता. लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर पासून ह्याच मताचो. This is regarding the performance of the banks, mainly for the priority sector advances, new initiatives of the government, Mudra loans, Stand Up India, Startup India. So what is the response from Goa, sir? Regarding this new schemes, there is a response not so good in the Goa state because there are not takers for this Stand Up India and Startup India. There is a very low response, and branches are hunting for good customers, good beneficiaries to for their credit also. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी शिरीष कुंकळेकर. विधानसभा वेंचणुकेचे निकाल येतकच 4 दिसांनी पणजेचे महापौर आनी उपमहापौर पदाची वेंचणूक जातली. 15 मार्चाक ही वेंचणूक दवरल्या. विधानसभा वेंचणुकेचें कितें जाता आनी पणजेचो आमदार कोण
हाचेरच ह्या वेंचणुकेतली भौतेक समीकरणां अवलंबून आसतलीं. यो एक ब्रेक.